सेक्रेटरी. तसोच म्हाज्या वांगडा आसा अनीश नायक, जो जावन आसा RGP नॉर्थ गोवा व्हायस प्रेसिडेंट. आनी आयज ही PC घेवपाचें कारण म्हटल्यार जे 2 दीस पयलीं आमी एक स्टेटमेंट पळयलें जे CMन जे हायकमांड दिल्ली पार्टीज जे गोंयांत आयज रूल करता त्यांनी ओपनली स्टेटमेंट दिल्लें आसा ते मारवाडी इज मोस्ट वेलकम इन गोवा म्हणून. तेंगे बिझनेस जावं बाकीचे हांकां फुल्ली आमी सपोर्ट करता म्हणून. आनी तेणी हेंय सांगलां की 2027 तुमचो आमकां सपोर्ट जाय म्हणून. हे स्टेटमेंटाचेर RGP आमी कंडेम करता. कित्याक जेन्ना ह्यो दिल्ली पार्टी गोंयांत रूल करतले अशें स्टेटमेंट दितले आनी हेजे पयलीं आमी पळयलां आयज तो राजस्थानी डे आशिल्ले दिसा तेजे पयलीं बिहार डे गेल्लो. मागीर बाकीचे जे दिल्ली जावं बाकीचे एक दीस आसतात तेंचे ते आयज ते ओपनली वयता आनी अशें स्टेटमेंट दिता. पूण जे गोवा जी स्टेटहूड डे आसा ते सेलिब्रेट करपाक तेका टायम ना. जेका लागून आयज आमचे जाणटेले लिबरेशन करून आपली रक्त दिलें गोंया लागून आमची गोवा स्टेट जाली. एकाच लागून आयज खंय तरी हे मिनिस्टर आसा CM आसा पूण ते तांकां पडलेले ना. हे बिंदास अशें स्टेटमेंट दिता. हेजे वयल्यान ओपनली कोण येता ही जो डबल इंजीन हायकमांड वा दिल्ली पार्टी जो सरकार आसा टोटली गोंयांत फेल जाल्ले आसा. आतां तांकां खंय तरी भंय पडल्या की लोक जागी जावपाक लागल्या जेन्ना RGP वेगवेगळे इश्यू घेता जे ग्राउंड लेवलाचेर जे लोकांक खरेंच लागता काळजां लागता ग्राउंडाचेर वयता वेगवेगळे इश्यू घेता लोकांक जागयता. आतांच न्हू 3 वर्स पयलू जावं 4 वर्स पयलू कंटिन्यू ऑन ग्राउंड आसा. प्रत्येक गांवांनी क्रांतिकारी भाव आसा ते गांवांतले इश्यू घेता म्हणून आयज खंय तरी तांकां भंय पडल्या. आनी लोकांकूय विचार पडटा कित्याक जेन्ना आमी लोकांक सांगलेलें गोंयांत अशें जाता की प्रत्येक गोश्ट आयज एकान एक खंय जाता. पूण वायट दिसता जेन्ना हे जी गोवा आमची असेंब्ली आसा 40 MLA हे गोंयचे लोक निवडून हाडटा. तांकां दिल्लीवाले जावं कर्नाटकावाले जावं बिहारवाले हे निवडून हाडना. पूण आयज लोकांक जो लोकल बिझनेसाचो सपोर्ट मेळपाक जाय आशिल्लो तो आयज ते दिना. आयज आमची पळयत तुमी एज हांव एक फार्मासिस्ट आनी पळयता आमी जेन्ना आयज फार्मासी बिझनेस खंय तरी गोंयची लोकल जो बिझनेस आशिल्लो कितल्यो फार्मासी आशिल्ल्यो तेंची फॅमिली पोट चलताली. आयज व्हडली व्हडली फार्मासी जाल्ल्या जावं अपोलो जावं ते वेलनेस आयज गोंयकारां बिझनेस काबार केल्ले आसा. जावं आमचे धंदेकार जे बाकीचे लोकल बिझनेस आसा जावं ते पाडेली जावं ते आनी शेतकार आयज सगळे गोंयकार काबार जायत आसा. कित्याक हे दिल्ली पार्टीन केन्नाय गोंयकारांक सपोर्ट करना. फक्त व्हडले प्रोग्राम घेता मेगा इव्हेंट घेता फक्त स्टेटमेंट दिता ओपनली. पूण एक्चुअली जे गोवा असेंब्ली जे लॉ कायदे करपाक जाय ते केन्नाय तेणी करना. एकाच लागून जो गोंयकार आसा तो सफर जाता. सो तेकाच लागून रिव्होल्युशनरी गोवास पार्टी जी गोंयकारांची पार्टी आसा तेणी आमी जेन्ना 22 इलेक्शन जाल्लें जनरल इलेक्शन गोंयचे गोवा असेंब्लीचे तेन्ना आमी सांगलेलें जे आमी पोगो बील हाडलेले प्रत्येक गोंयकाराक सांगलेले गोंयकार कोण तो डिफायन केल्लो गोंयकाराचे रायट्स कितें आसा ते सांगलेले. जावं ते आमी गोवा लँड कलेक्शन कन्जर्वेशन बील हाडले ते आमी तेन्ना उतर दिल्ले जे आमचे MLA असेंब्ली पावतले ते आमी टेबल करता म्हणून. आमचो आमदार विरेश बोरकर तेणी फर्स्टच असेंब्ली सेशना आमचे पोगो बील जावं आतां मागीर गोवा लँड कलेक्शन कन्जर्वेशन बील हेच जेन्ना कायदे जेन्ना गोंयांत पास जातले तेन्नाच खंय तरी आमचें गोंय प्रोटेक्ट जातलें आनी खंय तरी गोंयकारांक जस्टीस मेळटलो. इवन आमचो फाटल्या दिसा 2 दीस आमचे जो प्रेसिडेंट आसा मनोज परब तेणें ओपन चॅलेंज केल्लें आसा बाकी सगळे दिल्ली पार्टी तुमकां जर खंय तरी दिसता गोंयचे पयलीं हिताची दिसता तुमी हाडा म्हणून गोंयकार कोण तो डिफायन करा म्हणून जावं तुमी जे खंयचे लँड कलेक्शन तुमी हाडा म्हणून आमी तेजेर चर्चा करता म्हणून. पूण हेणी हाडूना. इवन आमी जे टेबल केल्ले ते असेंब्ली पास करना. हेजे वयल्यान कोण येता की हे टोटली जे दिल्ली पार्टीज आसा गोंयांत गोंयकारांक काबार करपाक येयल्या सोंपोवपाक येयल्ले आसा. सो हेजेर लोकांनी आतां विचार करपाक पडटलो. ना जाल्यार खरेंच जे गोंयची अस्तित्व आसा गोंयकार कोण आसा तो सोंपतलो आनी गोंयचे जे खरे गोंयकार आसा ते खंय तरी शेणटले आनी गोंय सोंपतले. कित्याक इंडिया मॅपाचेर आमची गोवा पयलें जस्ट एक पेनाचे डॉट आसा ते सोंपपाक टायम लागपाना. आयज केरळा चल तामिळनाडू चल जावं बाकीचे नॉर्दर्न इस्टर्न स्टेट आसता तितून चला मुद्दम पळया थंयच्यो दिल्ली हायकमांड पार्टी ना. कित्याक थंयच्यो लोकल पार्टी आसा तेणी सगळ्यांनी मेळोन तेंचे लोकल्सांनी तेंची सगळे पिपल आसा सगळे गांवचे लोक जावं बाकीचे सगळे ऑथॉरिटी मेळोन जावं ते लोकल पार्टी मेळोन तेंची आनी तेंची स्टेट कशी प्रोटेक्ट केल्या पळया.
कित्याक हायकमांड दिल्ली पार्टी आसा आयज मुद्दम पळयात कसलें तें डिसिजन घेतलें गोंयच्यान तर तुमकां गोंयची असेंब्ली आसतना हायकमांडाक कित्याक वचपा पडटा गोंयची इलेक्शन गोंयांत तुमी डिसिजन कित्याक घेवपाक शकना कित्याक तुमी आयज हायकमांड करून आमची गोंय काबार केल्लें आसा कांयच ना फक्त इलेक्शन टायमार येता खंय तर लोकांक एक हें दिता आश्वासन सांगता हें करतलें तें करतलें जशें जिखोन येयलें लोकांची आयज वाट लागली आसा सो लोकांनी विचार करपा आरजेपीन रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जी गोंयची पार्टी आसा एवरी टायम लोकांक सांगलेलें आसा इवन 27 पासून लोकांक आमी एकदां सांगता की बाबा तुमी विचार करा आनी खंय तरी विचार करून 2027 आजी एक चान्स दिवन पळया जसो आयज एक आमदार विरेश बोरकर असेंब्ली कसो आवाज काडटा प्रत्येकाने पळयला सो आनी जर एमएलए पावले जिखोन पावले जर आमचो सरकार जालो ती गोंयकारां खातीर रायट्स मेळटले गोंय प्रोटेक्ट जातलें गोंयकारां जस्टीस मेळटलें प्रत्येकाचे भुरग्यां प्रत्येक क्रांतिकाराची भुरग्यां काळजां आसा गोंया बद्दल कितें तरी करतलो म्हणून आपले टायम आपली फॅमिली आपले मनी आपली सॅक्रिफायस करून प्रत्येक जण आमी आयज ऑन ग्रावंड वावरता खंय तरी कित्याक गोंयकारां एक इल्लेशें गोंय आसा आयज आमी सगळ्यान मेळोन हें गोंय वाचोवपा जाय म्हणून कोण दुसरी स्टेटीन गोंय वाचोवपा ना आमीच गोंयकारांनी आमचें गोंय वाचोवपा पडटलें सो लोकां कडेन मागता हे दिल्ली पार्टी जे हायकमांड आसा खंय तरी चिंतपा पडटलें नाजाल्यार आमी जे लोकल हातून पळयलां जे सीएमान अशें ओपनली स्टेटमेंट कशें दिवपाक शकता की बाबा मारवाडी इज द मोस्ट वेलकम आनी 10,000 आमची जे लोक आसा तेंचे कडेन कामां आसपा म्हणून म्हळ्यार टोटली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा गोवा नंबर 1 आसा जावं बाकीचे मॉलेस्टेशन रेप जावं बाकीचे तितून नंबर 1 आसा डिफॉरेस्टेशन 1 आसा हे आमी सांगना हो डेटा सांगता नॅशनल डेटा सांगता जे टोटली फेल जाल्ले आसा सो लोकांनी हेजे खंय तरी विचार करपाक पडटलो नाजाल्यार आमी शेणटले सो बाकीचे इन डिटेल्स जे मारवाडी गोंयांत कशी गोंयकारां फटयता कशी आमी आरजीबी तेजे पयलीं रेड मारलेली जावं एफडीएन कशी रेड घातलेली कशें लोकांक ते कितें कितें जे फोटोन जे बिजनेस करता हे इन डिटेल्स हांव मागता जो आमचो बाब अनीश नायक आसा तो तुमकां फुडलें ब्रीफ करतलो नमस्कार जशें आतां शैलेशान सांगलें सो सीएमान तेदीस एका मारवाडीच्या एका एका प्रोग्रामाक फंक्शनाक तो एक स्टेटमेंट केलो आनी तेतूर जेन्ना तेणी सांगलें की तेणी क्लियर सांगलें की ही मारवाडी जी कम्युनिटी आसा ती चडशी म्हणटा तो कोणाच्या अंडर कामाक वचना तो म्हणटा ती मॅक्झिमम स्वता बिझनस करता म्हणटा आनी तो तेणी तांकां त्या एका प्रोग्रामाक डायरेक्ट अपील केलें आनी सांगलें की तुमी गोंय सोडून खंय वचपाची गरज ना तुमी गोंयांत आसा ती गोंयांतूच रावा म्हणून हांगा तुमचो बिझनस वाडया एक्सपांड करा तुमचो कितें आसा ते इन्वेस्टमेंट घाला इन्वेस्ट करा आनी हांगा तुमचो धंदो वाडया म्हणून आनी सगळ्याकून एक लजेची गजाल म्हणजे तो मागीर म्हणपाक लागलो तुमचो तो धंदो वाडया इन्वेस्ट करा आनी जॉब क्रिएशन करा आनी आमच्या लोकांक कामां दिया म्हणून आनी हे तेणी सगळे जर पळयत आमी लास्टाक जो तेणी स्टेटमेंट केलो भितर तेणी क्लियर सांगलें की आतां 2027 म्हणटा तो इलेक्शन येतलें तेन्ना आमकां तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय म्हणटा तो सो हेच्यावर इतकेंच कळटा की हे सगळे जे राजकारण चल्लां हे कित्या खातीर चल्लां तें फक्त हेंकां हेंची वोट बँक करून दवरला प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन चडशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हेंच्यांनी जी 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 हजाराची वोट बँक करून दवरला फक्त तेंकां प्लीज करपाक जावं तेंकां एक कितें तरी एक हॅपी करपा खातीर हो स्टेटमेंट आसा हे क्लियर कळटा हितूर आतां एवरी टायम आमी पळयता बीजेपीचो सरकार जावं सीएम आमचो प्रमोद सावंत एवरी टायम सांगता तो 10,000 जॉब दितले 20,000 जॉब दितले 50,000 जॉब दितले 15,000 जॉब दितले आतां लेटस्ट कितें 15,000 कितें सांगला तेणी आतां हे जॉब खंयचे हो आतां आमकां क्वेश्चन पडटा जेन्ना हो सीएम असो स्टेटमेंट करता आमकां क्वेश्चन पडटा हे जॉब दिवपाक सोदता हो सीएम खंयचे जॉब दिवपाक सोदता ह्या मारवाडी कडेन आमकां जॉबाक लावन दवरता काय हो जे तांकां सांगता तुमी एक्सपांड करा बिझनस आनी आमच्या लोकांक कामाक लाया म्हणून सो जेन्ना हो आमचो गोंयचो सरकार गोंयचो बीजेपीचो सरकार हो सीएम जेन्ना नॅशनल लेवलार फेल जाल्लो आसा आयज अनएम्प्लॉयमेंटान आमकां तेणी टॉपर व्हरून दवरलेले आसा आनी आतां हे कॉम्पेन्सेट करपाक आमकां हेच्या कडेन कामाक दवरपाक सोदता काय सीएम हे सीएमान पयलीं क्लियर करपाक जाय आयज तुमी प्रत्येक गजालीन फेल जाल्ले आसा आनी तुमकां खबर आसा तुमकां गोंयकार हेच्या फुडें मतां मारचो ना म्हणून तुमी एंटरप्रिनर क्रिएट करपाक फेल जाल्ले आसा आमच्या भुरग्यांक कामाक लावपाक फेल जाल्ले आसा तेका लागून आमचो रँक सगळ्यात टॉपर पावलो आसा अनएम्प्लॉयमेंटान फूल इंडियन जर आमी कंपेर करीत जाल्यार आनी तूं वयल्यान अशें स्टेटमेंट करता आनी सांगता की आमी तेंच्या कडेन कामाक रावपाक जाय म्हणून अकॉर्डिंग तुमी सांगता वोकल फॉर लोकल स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर अशें ऑलरेडी तुमी स्टेटमेंट करता हे वोकल फॉर लोकल म्हणजे लोकल कोण हे कोणा खातीर तुमी वोकल जावंक सोदता ह्या मारवाड्यां खातीर हे स्वयंपूर्ण म्हणटा आत्मनिर्भर कोणा खातीर आत्मनिर्भर कोणाचेर आमी जावपाचे निर्भर ह्या हेंचेर मारवाड्यांचेर आयज प्रत्येक गजालीन गोंयांत तरी हेंचे प्रत्येक जाग्यार हेंचे इलिगॅलिटी चल्ला मारवाड्यांचे हे हांव सांगिना हे डेटा सांगता आतां ते दिसा एक म्हापसा केस जाली
भितर 3 शॉपांचेर फक्त मोबाईल शॉपांचेर रेड मारली. फक्त 3 शॉपांचेर ऑलमोस्ट 1 करोडाचो माल तेंच्यांनी सील केलो, डुप्लिकेट. आता हे कोण लोक? हे आनी खंयची कम्युनिटी काय ना, हे सीएमान व्हेरीफाय करपाचें आनी सांगचें ही मारवाडी न्हू म्हणून. सीएमान पळोवपाचें. हेच्या पयलीं आमी 2019 आमी स्वता लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटाक घेवन कितकेशा शॉपार कुडचड्यार रेड मारलेल्यो. एक 4-5 शॉपाचेर कितकेशा लाखाचो माल दवरलो आमी. ते कोण लोक? ती खंयची कम्युनिटी? आणि असल्या फटींग लोकांकडे तूं आमकां सांगता की तेंकां तूं गोंयांत इन्वायट करता, धंदो वाडय म्हणटा आनी आमच्या लोकांक ते कामाक राव म्हणून सांगता. हेच्या उपरांत मागीर तुमी पळयत जाल्यार हेंचे वचत ते जाग्यार इल्ली तूं फाटल्यान पळोवपाक शकता. हे जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग कशें. हे थोडे जे आमकां आर्टिकल्स मेळ्ळा ते आमी दाखयला. तुमी जर फूल म्हाका जर डेटा म्हाका तुमकां कळटले हेतून खंयची कम्युनिटी मॅक्झिमम इन्वॉल्व आहा ती. हेंचे आयज प्रत्येक धंदो जो आहे मारवाड्यांचो, हांव डायरेक्ट सांगता 90% तरी लोकांचे मारवाडी गोंयांत आसा आनी धंदे करता पळय, एक तर इल्लिगल जावं ते इलेक्ट्रिकल शॉपार डुप्लिकेट माल आसतले, जे स्वीट मार्ट आसत थंय अनहायजेनीक वेन आसतले, जावं तेंचे बाकीचे जे मोबायलाची शॉपां आसतले जशे रेड पडला आनी जशे धल्ला माल पळय, प्रत्येक गजाली तेंची इलिगॅलिटीज आसा. अनहायजेनीक वेन ते स्वीट मार्ट चलयतात, अनएथिकल वेन धंदो करतात. तेकाच लागून खंय ना खंय आमचो गोंयकाराचो आमचो बिझनसमॅन जो आसा तो आयज काबार लायत येयल्लो आसा. आयज कितकेशेच बिझनसमॅन आमचे कडेन येतात, आमकां सांगतात. हेच्या पयलीं ते आमकां सिरियसली घेनासले. आमी पयलींच्यान सांगतात हे फुडें कितें जावपाचें आतां. आयज प्रत्येक गजाल जी आर्जीन सांगली आयज ती एक प्रूफ जायत आसा. ती बिझनसमॅन रडटात की आमचो धंदो आयज काबार जाता म्हणून, आमकां सोंपयलें म्हणून तेंच्यांनी आयज. सो हे बाकीचे जे बिझनसमॅन आसात तांकां हांव सांगता, अजून जर तुमी बीजेपी करून त्यांच्या फाटल्यान जर आसात न्हू, मातशें तुमी विचार करा. ही पार्टी कोणाची न्हू, ही फक्त एक सेल्फिश पार्टी. फक्त आपलो सेल्फ मोटीव पळयता, फक्त आपलें राजकारण कशें फुडें व्हरप आनी सत्तेन कशें रावप इतलेंच पळयतात. आनी मेन सगळ्यांत इम्पॉर्टंट गजाल म्हणजे हे जे मारवाडीचो इशू हा फक्त गोंया पुरती लिमिटेड ना. आयज तुमी इवन जर हांगा पळय हेच्या पयलीं बेंगलोरांनी व्हडलो प्रोटेस्ट जाल्लो. तेंच्यांनी मागलें की मारवाडी कम्युनिटी आहा हेंकां कर्नाटकासून भायर धांवून घालपाचें म्हणून. आमचे जे तेंचे लोकल जे भुमिपुत्र आहा थंयसरले लोकल बिझनसमॅन आहा ते काबार लायत येयला म्हणून. तेच्या उपरांत इवन कर्नाटक हांगा जाल्लो, तेलंगणा जाल्लो प्रोटेस्ट. तेंच्यांनी तोच डिमांड केल्लो की मारवाडी कम्युनिटी स्पेशली आहा ही आयज आमच्या लोकल धंदेकारांक आयज काबार करून उठला म्हणून. हे आनी जेन्ना आमी आमच्या लोकां वांगडा उलयले, बिझनसमॅना वांगडा उलयले, ते फक्त इतक्याच कारणां खातीर हेच्या कडेन कम्पीट करपाक शकना की आमचे लोक मॅक्झिमम लोक हे असले इल्लिगल असे डुप्लिकेट माल विकिनात. ते थंय अनएथिकल वेन धंदो करतात म्हणून ते सवाय करतात आनी आमचे लोक तेंच्या कडेन कम्पीट करपाक शकना. आनी हेंच्यांनी सगळो आमचो मार्केट आमचो धंदो बिझनस काबार केल्लो आसा. आनी हो सीएम सांगता तेंकां यो हांगा धंदो वाडय आनी आमच्या लोकांक जाता ते कामाक वचा म्हणून. लव दिसपाक जाय सीएमाक हो हे करताना, स्टेटमेंट करताना. आता सीएम प्रत्येक गजाली हो सीएम आनी हो बीजेपीचो सरकार फेल जाल्लो आसा. तेकाच लागून हे असले स्टेटमेंट येता. हो आमचो डायरेक्ट आमचो एक आरोप आसा ह्या सीएमाचेर. हे फक्त चल्ला ते फक्त आपल्या वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर आपलो तुमकां सांगला तशें फक्त आपली वोट बँक सांबाळपाक प्रत्येक जाग्यार जे जाग्यार हेंचे आयज 10,000 वोट बँक 8,000 वोट बँक जाला तांकां फक्त एक सांबाळून दवरपा खातीर. आतां आमकां एक गजाल पळयत जाल्यार आमी गोंयकारा खातीर हो बीजेपीचो सरकार जो हेचो खंयचो मिनिस्टर खंयचो लिडर जावं सीएम केन्ना दिसना गोंयकारा खातीर आवाज केलो. जर आमचे गोंयकार बिझनसमॅन आसा, एंटरप्रिनर आसा, तेंच्या खातीर केन्ना आवाज उठयलो केन्ना दिसना. पण जेन्ना ह्या मायग्रंटाचेर कितें इशू येता तेन्ना हे सगळे फुडें आसता उलोवपाक. आतां आमचो एमएलए गिरीश बोरकरान जेन्ना असेंब्लीन जेन्ना पोगो बिल टेबल केल्ले, एकटोय आमदार तेचेर उलोवंक ना, एकटोय मिनिस्टर उलोवंक ना, सीएम उलोवंक ना, कोणूच उलोवंक ना हेचेर. पूण त्याच आमदारान आमचे जेन्ना डेमोलिशन ऑफ इल्लिगल बस्तीज, स्लम्स अँड इल्लिगल हाऊस ऑफ मायग्रंट्स इन कम्युनिटात लँड हो जेन्ना तेणी एक रेझोल्युशन घातलें असेंब्लीन, तेन्ना मात सगळे जाण उठले. जितके ह्या मिनिस्टरांची आमदारांची ह्या वोट बँकाचेर राजकारण चलता तितके जाण उठले आनी त्या एका रेझोल्युशनाक अपोज केलो हेंच्यांनी. हे सगळ्यांनी तुमी पळयलां आसतलें, गोंयकारांनी पळयलां आसतलें. हेच्यावर इतके प्रूफ जाता की हो सरकार कोणाचो तो प्रूफ जाता, हो गोंयकाराचो काय ह्या मायग्रंटाचो सरकार तो ह्या गजालींनी प्रूफ जाता. आयज गोंयकारा खातीर केन्नाच दिसना. पूण जेन्ना आतां ह्या मायग्रंटाचेर कितें प्रसंग येता, संकट येता तेन्नाय फुडें आसता. इवन आतां हायकोर्टाची रिसंटची ऑर्डर जाला इल्लिगल स्ट्रक्चर सगळे डेमॉलिश करपाचे. तेन्ना तुमी आतां पळयता की सगळे जाण ते फटफटतात जाता. सगळे जाण फक्त गोंयकारांक सेव करता. खंयच्या गोंयकारांक सेव करतले? हे फक्त आपली वोट बँक सेव करूंक सोदता, मायग्रंटाची घरां सेव करूंक सोदता. कित्याक जालें हेका खबर आहा गोंयकार हेच्या फुडें एका मत मारचो ना म्हणून. आयज जॉब स्कॅम, लँड स्कॅम, जागे काबार केले, न्हंयो काबार केले, डोंगर काबार केले, आमचे प्रत्येक भुरग्याक बेकार भिकेक लायले आमकां गोंयकारांक. सगळे सेक्टरान बीजेपीचो सरकार काबार जाल्लो आसा. तेका लागून हेंकां खबर आहा हेच्या फुडें जर निवडून येयल्यार हेंचेच जिवार म्हणून. तेका लागून हो तेंकां आपयता आनी सांगता की 2027 इलेक्शनाक आमकां सपोर्ट करा म्हणून.
आयज तेन्ना हे आतां आयज पयलीं कशें आसलेले, पयलीं हे गव्हर्नमेंट जे आसलेले हे इनडायरेक्टली तांकां सपोर्ट करताले जावं तांकां फाटसून सपोर्ट करताले. आयज असो टायम येयल्लो आसा तांकां खबर आसा की खंय ना खंय हे मायग्रंट्सांनी कितकेशेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलरेडी गोंयकारांक आउट नंबर केल्ले आसा आनी गोंयकार आमी सदांच डिवायडेड आहा म्हणून. आयज ते ओपनली स्टेटमेंट करता. आतां दिगंबर कामत थंय मोती डोंगरार वयता, जो आपूण देवाचो मनीस म्हणटा, तो थंय वयता आनी डायरेक्ट सांगता जब तक दिगंबर हे कांयच जावपाचें ना म्हणटा. तुमच्या जे इलिगल जे कोमदार जाग्यार जेणे एनक्रोच केला तांकां कांयच जावपाचें ना म्हणटा. म्हणजे हो आतां पयलीं हो देवाड वयता, आतां हो स्वता देव जालो काय आमकां प्रश्न पडटा. म्हणजे हो कोण, हो सगळे लॉच्या वयर ज्युडिशरीच्या वयर पावलो. हो सांगता आपूण आसा जर कांयच जावचें ना म्हणटा. तेवटेन तो सांताक्रूजचो आमदार, तो आनी काल सांगता भायले बी अशें कांय ना म्हणटा. गोंयान येयलो म्हणजे तो गोंयकार म्हणटा, 15 वर्सां जाली म्हणजे तो गोंयकार. म्हणजे कितें जाल्ला, म्हणजे आमी कोण? म्हणजे प्रत्येक जाणांक तुमी येतले तुमच्या वोट बँका खातीर तुमी हांगा गोंयकार करतले आनी गोंयकारांक भिकेक लायतले. तेकाच लागून आमी जो पर्सन ऑफ ओनरशीप बील मागले भितर आमी क्लियर डेफिनेशन घातलेले, जशें शैलेशान आतां सांगला. तेका लागून हे पोगो बिलाचो इम्पॉर्टन्स इतक्याच गजाली खातीर वाडटा. आनी जर सीएमान जर खरेंच जाय हे स्पेशली मारवाडी कम्युनिटी जर गोंयांत येवन तेंच्यांनी बिझनस एक्सपांड केल्लो जावं हांगा इन्वेस्ट करून लोकांक कामां दिल्ले, पयलीं हे जे आमी तुमकां दाखयला जावं आनी तुमच्या गव्हर्नमेंटाचो डेटा आसतलो ते व्हेरीफाय करा आनी जाताले जितके मायग्रंट्साचे बिझनस आहेत गोंयांत चल्ला सगळ्यांचे रेड मारा आणि प्रूफ करा की सगळे ते इलिगल धंदे करिना, लीगल करता, एथिकल वेन धंदे करता म्हणून. पळय आमकां रावन प्रूफ करा. पळय सीएमाचेर जाताले जितके धंदे आहात, मागीर ते इलेक्ट्रिकल शॉप आसतले, तुमचे बुक स्टॉल आसतली, फार्मसी आसतल्यो, तुझे स्वीट मार्ट आसतले, जावं तुझे बाकीचे ते स्पेअर पार्ट्स आसतले. मारा रेड आनी दाखय आमकां सगळे लीगल आहा म्हणून. तेका लागून आयज आमचो गोंयकार सोंपला. स्पेशली हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता हे बीजेपीचे कार्यकर्त्यांक, जशी तेंची जी महिला मंडळ आसा, महिला वर्ग आसा, तांकां आयज तुमी तेंच्या मिटिंगेक 5-5, 6-6 वरां वचून बसतात. तेंच्यांनी आपयले काय तेंच्या प्रोग्रामाक धांवतात. तेंच्यांनी फुगड्या घालून झाले काय तुमी फुगड्या घालता. फक्त इतकेच आशेन की तुमकां खंय ना खंय दिसता की आपल्या भुरग्यांच्या फाल्यां खंय ना खंय काम जातलें म्हणून. तुमकां इतकेच सांगपाक सोदता ह्या सीएमाच्या स्टेटमेंटा वयल्यान प्रूफ जाल्लें आसा. तुमकां जर फुडें कामां मेळ्ळी तुमच्या भुरग्यांक जाल्यार हीच कामां ह्या मारवाडींच्या शॉपार वचून, खंयच्या बुक स्टॉलांनी वचून, जावं स्वीट मार्टान वचून आमकां कामां करची पडटलीं. म्हणजे सीएम इतकें सांगूंक सोदता ते इलिगल धंदे करताले करूनी म्हणटा, पूण तांकां वोट मारा. हे ह्या पापान फूल लोयलेले आसा. आता तो आमचे जे भुरगे अनएम्प्लॉयड भुरगे आहात तांकां ह्या पापान भागीदार जावं म्हणून सीएम सांगता इनडायरेक्टली. तुम्ही ऑलरेडी सगळे हेतून ऑलरेडी तुम्ही सगळे मेळून आसात, सगळे आमकां सगळ्यांक ते जग जाहीर आसा. आता तुम्ही आमच्या भुरग्यांक जे बेकार आसा तांचो तुम्ही फायदो घेवन थंय तांकां कामाक वचूंक म्हणटात. लाज दिसपाक जाय. तेका लागून हांव महिला मंडळ जे स्पेशली बीजेपी तांकां सांगता की हांव सांगता म्हणून न्हू, तुम्ही जस्ट एक कार्य करता म्हणून ते मातशे ते फक्त तो विचार सायडीक काडा. एक 5-10 मिनटां लायफाचे तुमच्या काडा, बसा एका जाग्यार आनी विचार करा. तुम्ही कितें करता ते बीजेपी सपोर्ट करता जावं बीजेपी तुमचो गव्हर्नमेंट कितें करता ते सारकें आसा काय ना ते विचार करा. हेचेर तुमकां तुमचो आन्सर मेळटलो. हो बीजेपीचो सरकार जो लालकृष्ण अडवाणी हे जर बीजेपी घडोवपाक जेणी काम केलें तेका जर भायर मारपाक शकता, गोंयांत लक्ष्मीकांत पार्सेकर एक लिडर जेणी बीजेपी घडयल्ली हांगा तेका भायर जर मारपाक शकता जाल्यार इतकें तुमकां कळपाक जाय हो बीजेपी सरकार कोणाचो न्हू. हो फक्त सेल्फीश सरकार, फक्त आपले राजकारणाची पोळी कशी भाजपाक जाय तितकेच फक्त पळयता. आयज तांकां जर यूज करून उडयले फाल्यां तुमची परिस्थिती हीच जातली. कितकेशेच कार्यकर्त्यांनी ऑलरेडी पार्टी सोडलेले आसात ह्याच कारणां खातीर. सो लास्ट टायम वयता ते इतकें तुमच्याकडे मागता की परत हेचेर विचार करा. सारखे सगळे कितें ओव्हरऑल चल्ला ते विचार करा आणि तुमचे येणारे जी फुडली इलेक्शनां आसतली तेचेर तुमचो बहुमूल्य मत आहा तो विचार करा आणि मागीर मत मारा. थँक्यू.